ते भायसरले आमी वयताय चिंचोण्या फेस्ता लागून गाडी आटल्यान पॅक आनी गाय पॅक तेकल्यान पयरां रोप व्हरून बी सगळें दवरलेलो पॅक जातो म्हण गाडी खबर आलो न्हू ओके पावोन मेळटा गायज आमगे दो पावली ओके सब्सक्राइब ही चॅनल जे चॅनलाचेर कांय ब्लॉग्स नाही घालू ना मम्मा कांय सुटी चॅनलाचेर तेगे कांय घालून ना येयली सगळे हेपार काटा सगळी काटा म्हण सारकें जाम जालां आयज जेवण आयज आमी नायट हाडलोलें फ्रायड रायस हाडला आनी म्हाका आहलें वचोन जालें मारगांव मातशें काम आहलोलें मारगांव म्हाका पार्किंग मेळोन ना आख्खें गुंडोवन 2-3 रावंड मारले गुंडोवली आनी लास्ट आमी येयली कित्याक आमकां कोणी पाशियेंस ना म्हाका तें पार्किंग ना आनी कितें चोय हालोयतो मागीर आनी आतां राती कडेन कितें ब्रेड बी घेतोलें रांदूंक वचपा ना तांदूळ बी हाडून जाय म्हणून मारगांव गेलो आमी तांदूळ घेतली बी म्हूण दोगांय बेश्टी अशी आड पडले मम्मी यायचे गाडी कडेन गेले मातशें मागीर मेळटा ती हातींग वयताय थोडे हेपार हाडपाक कोडी करपा जाय आतां सांजे नुस्तें तरी आमी हाडलां घारासून कोडी करपा जाय हांवें हाडलें सो तेका लागून मिरसांगो टोमाटो हें हाडटा पनीर हाडलें हांवें पनीरची भुर्जी बी कितें करतलें तेका लागून ओके दाखय तूं गायजाचे आमकां कुल्लय बाजारान गेलोली थोड्या वेपार हाडपाक कांदे बटाटे बी तशें कुडी करपा जाय आतां नाल्ल फोडपा जाय नाल्ल बी हाडलाय घारासून सगळें हाडला वेपार नाल्ल बी भेंडे घेयले सुंगटां मामीन घारासून नुस्तें आमी घेयलो सकाळीं घेयलो तें सुंगटां हाडलां आनी भेंडे हातींग घेयले सो भेंडे आनी सुंगटां घालून कुडी करतलें आनी नुस्तें दवरतलें पयलीं चिंतलोलें हांवें कांय रांदपा ना म्हणून ब्रेड आनी आमलेटू कितें करता म्हूण मागीर आसता म्हणल्यार रांदता कित्याक हालीं म्हाका मडगांव वचपा जाय न्हू तेका लागून कोडीत करून दवरीत जाल्यार बऱ्या पडटली शीत सकाळीं उठून रांदतलें हांव शीत रांदलें आनी वयतलें येवन मागीर चुरसां बी कितें हाडूंक जाय कांय हाडलो ना आनी तेका लागून बाबागेर मामागेर घरा कडेन इसरयली आमी तेका लागून हाडला मामागेर हाडून गेला तुमी तो लाजून मामागेर दिता पण तो जागा जाल्यार तो कांय हायना सो एटलिस्ट न्हिदेन तो कितें पितो न्हू तेका लागून न्हिदेन आमी घालताय तेका चोयलें ओके घर पावन मेळटा तुमकां कांता कुडी करपा कांताचे सी गायस मामा ते गेली कांता विलीट मामा रे गायज गुड मॉर्निंग सगळीं कशीं हाय न्हू सगळीं बरी येस आनी आमी हाय बरी जाल्यार 10:30 कित्याक मारगांव धांक ओपन जाता न्हू आनी रोप बीप दिला आनी सगळें करून आतां मारगांव वयता शॉपिंग म्हणल्यार अशें फेस्ताचें शॉपिंग सगळें मास दुकरा मास सोलपतेर करपा जाय न्हू 2 दीस पयलीं करता मातशें बरें जाता तेका लागून सोलपतेर हाडपाक मागीर सान्नांचें सान्नां करपाक तांदूळ हाडपा जाय अशी बारीक बारीक वस्तू आसात हाडपाच्यो ओके तोवानाचो रेडी आहा ते काटून ल्हान काम करताले चोयता कशें कितें जाता ओके मागीर मेळटा शेतान 2 ट्रॅक्टर घायले हें कोताय ती रोयताय न्हू हे पाटी गव्हर्मेंट या 2 ट्रॅक्टर इज देर भायर सोडली आतां ओके मेळटा तुमकां मागीर हाडला तेचे आमगे यूट्यूब फॅमिली मेंबरा कडेन यो हांगा घेवपा ब्रेड बी स्वीट ब्रेड सगळे आहाय तेंचे कडेन हिंगा आसता तो म्युन्सिपालिटीच्या ऑफिसाचेर शेत चोय बर्ड्स आसा ते आतां रोयताय ते
गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे ना? सगळी बरी. मी आहे बरी. आज सकाळी उठून सगळी काम केले आणि आता मी ते कुकुली भाजी फुलचीच चणे वयतले कुकुली वयतले चिंतले कशें कितें तें दाखयता. आयज सगळे टेरिपे धुले आनी सुकोवंक घाले. सगळे धुवन थोडे गुरचेचे आहा ते धुले आनी भाजसो ते ओके. मागीर मेळटा. शॉपिंग जाले आनी न्हू काल एक कितें केलो तें तुमकां घरा पावन सांगतलें हांव कितें जालें तें एक्झॅक्टली. फर्स्ट टायम शॉपिंगेक तशें जाता आमगेलें. घरा पावन सांगता कितें जालें तें. सारकें बिजी, कांय टायम मेळना, कांय शूट करूना. सोलपातेर करपा दवरपा जाय जाल्यार न्हू थोडे मामीचे हांवें काडटा हांव लिपो दवरता आनी मांस उकडून दवरला ओके. आनी मांसाचें कितें जालो तें हांव मागीर तुमकां सुशेगाद बसून सांगतलें एक्झॅक्टली कितें जालें तें आमकां ओके. म्हाका आनी हाडचें पडलें मांस. टोटल 4 कील. आमी दोनूय कुली करपा आलो न्हू पूण टोटल 4 कील करचें पडलें आमकां ओके. मागीर मेळटा. नुस्तें दवरता तें मांस अर्दे काडले बारीक केले ते मांस निवळ दवरले. आतां वखद कातरपाक जे अर्दे मांस कातरता हेचें आनी हेचें मागीर तेरी भेस न्हू हांवें थोडेच धुलेले हांवें सुकता ते सुकोवंक हाले थोडे धुतले हेचे भायरूच हांव सद्या मांस कातरता. सोलपतेराची आयस करता. हाल्या सॅटर्डे न्हू हाल्या मागीर डॅडी येतलो गाई मांस रोस्ट करता. डॅडी करता हाल्या येवन कास्टर्ड आनी जेली डॅडी करूं लायतले. पुडींग हांव राती कोण करतलें आनी चोयता कशें कितें तें खूब आहाय. सगळ्या सांगिला मागीर टू फॅमिली मेंबरांक म्हाका टाचान आहा तितल्यांक सांगिला चोय कोण येता ती पूण मागीर रांदपाचें सगळें करता आनी आतां फास्ट कातरतली. म्हाका कुकडी वचून ते सुंगटां घेवं वाडपाक. सुंगटां जाय म्हाका. हाल्या मागीर सांजचें हाडून मागीर टायम मेळपाना. प्लस ते ड्रेस उरला पेचअप करून नको कशें कितें जाता तें चोयता. मामीक भायर धाडल्या बाबाक घेवन ओके. मागीर मेळटा तुमकां हेचे हात मेळटा हांव ओके. आनी सारकी टायर्ड जालें. बाबा न्हिदा आयलो 8:30 जाली. बाबा न्हिदलो कित्याक तो आयज कासार जाल्ल्याक बायलां हेडयताले न्हू सो तेका लागून तेका बेगीन न्हिदायलो आनी 8:30 जाले आनी आतां हांव ड्रेसा पॅच वर्क करूंक बसलां कित्याक आयज फ्रायडे आनी सोलपतेर केला. लायफान फर्स्ट टायम केला आनी चोय मागीर कशें जालें तें मागीर 3 फॅमिली मेंबर येता न्हू तेंकां सांगता कशें जालें तें ओके. मागीर मेळटा. हाय गायज. गुड मॉर्निंग. सगळीं कशीं हाय न्हू बरी. हांव हेचो वाटेला सूर व्हरपा मामी आनी ती गावली घरा आहाय आनी स्कुटरीन येयला कित्याक डॅडी येयला आयज कळ्ळें कडेन तेका आपयलेलो सगळें घेवन मागीर कोरियरा वॉच ऑर्डर केलो न्हू सो ती बी येयल्या मागीर मेळटा ओके. तो येयलो पॉरेज येयला काश्ट्या कोता मांस केले गायचे शिजता रोस्ट आनी हांवें जेवपा बांगडे केले बेश्टे ते सोलपते आनी आतां जेली करूं लायता तेका कास्टर्ड कोता पॉलेज कोता सारकें शूट कांय करूं ना. कांय मेळो ना शूट करपा. तूं बिजी जाली सारकें. पिस्ता फ्लेवराचे हाडलेले हांवें म्हाका कास्टर्ड दाखयता. पिठो कितका आमी वयर लावचो तो पिस्ता फ्लेवरान तितून ऑलरेडी पिस्ता आसताय. धाकटी क्लिपींग काडटा ती प्रिपेरेशन ब्लॉग म्हणून करतले आनी तितून सगळी क्लिपींग घालतले एड करतले आनी काय ऑप्शन ना त्या टायम मेळना हाय शूट बी करपाक. फास्ट जातलो सगळें तेका लागून भायल्यान वचपाक जाय. भायल्यान वयता पण डॅडी गेले न्हू म्हूण तो आतां हें करता. येयलो बरें जालें आनी वयतो भायर वयतलो. गूड बॉय. डॅडी गेलो सगळें जालें आमगेलें रांदपाचें ओके. आनी उरलेलें सगळें हाल्या करतलें. हाल्या फेस्ता मीस आमगेलें 9:30 फेस्ता मीस म्हणल्यार डॅडी आनी तेंकां सकाळीं आपयलें कितल्यांक येता ती खबर ना डॅडी आनी आमी आतां ह्या बसल्या. आतां 4 दिसांचे व्लॉग आयज तुमकां मेळ्ळा. इल्ली क्लिपिंग्स काडूं पळय ती तुमकां दाखयलें. इल्ली क्लिपिंग्स हांवें आनी
आनी तेका लागून हांवें व्लॉग्स नको 2 दीस जाले काय 1 दीस जालो अशें बॅकअपाक घालून दवरलेले जाता तितले हेअर एंड स्कीन केअराचे बीन ओके बॅकअपाक हेअर एंड स्कीन केअर म्हणून येता चेंज ग्लॅम गर्ल प्लीज चॅनलाचेर हांवें ओके ते चॅनलाचेर हांवें फकत हें गायलें 1 दीस सोडून 1 दीस कहो घालून दवरला टील 18 येतलो आयज 18 न्हू आयज येयला आसतलो 10 व्लॉग फाल्यांसून मागीर परतून ते चॅनलाचेर ब्रेक कहो दवरलो दोतोलें म्हणल्यार गारो वयता न्हू त्या दिसा सोडून दुसरे दिसा मागीर शूट करून घालतले चोयतलें आनी कितू दीस उरताय ती आमी सगळे जाग्यार बी मारपा जाय न्हू सो तेका लागून आनी आतां जे बाबा पेयल्यान असो सोदतालो सो तेका बेश्टें हें केलें वाऱ्यान दार हालता सो जाल्यार बुड्डा येयला भायल्यान म्हणल्यार तूं भायल्यान वसत जाल्यार बुड्डा वचपा न्हू बाबा बुड्डा येयला न्ही रे ओके मातशें पेंग्वीन हांवें तुलें ती पळय बरी जालें पेंग्वीन उठ सो आतां मातशें बसलां शूट करतलें शूट करता म्हणल्यार एडीट करता आनी अपलोड करता वायफाय ना वायफाय घालूं जावं मागीर फेयल्या पूण वायफाय बऱ्या पडटलो नको आतां अपलोड करतलें नेट MB काबार मागीर आयचे दिसाचो परतून रिचार्ज करता आनी अपलोड करता व्लॉग आयचो प्रिपेरेशन व्लॉग म्हणल्यार अशें हिंगा वचतींग आनी कितू पाटी हांव अशें शॉपिंगेक गेलां म्हणल्यार अशें सावट्रींग हाडून मास हाडून कांय शूट करून ना कित्याक बाबा म्हाकोडे आसता न्हू अशें शूट हां पूट ऑल द टॉयज दे सो शूट करपाक असो मेळ्ळो ना म्हाका कांय आनी शूट करपाक आनी तूं टायम घेवूं ना सो तेका लागून हें करूं ना शूट बी कांय करूं ना धाकटो असो व्लॉग कितें खबर न्हू म्हाका होप सो तुमकां बरो दिसतो म्हणून आयचो प्रिपेरेशन व्लॉग बरो दिसता लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा विसरो नाका आनी हाल्या तुमकां मागीर फेस्ताचो व्लॉग येतलो हाल्या घालपा ना मे बी परवां घालतलें सो तो टायम मेळटा तसो हें करतलें ओके